ओके, सध्या मी असा कानोळे पंचायतीन आणि वॉर्ड नंबर 9 आसा आणि कलंगूट मतदारसंघाचे MLA मायकल लोबो सर भायर सरलेले आसा. बरे जे कॅन्डिडेट आहा तांकां सपोर्ट करपा खातीर, कारण पंचायत ही एक अशी बॉडी आसा जे घरातले प्रॉब्लम्स जे आसा ते पंचायती पर्यंत पावता आणि थंयसर सॉल्व करपाक आणि तांचे कडेन इतली पावर आसा की प्रत्येक लोकांचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक शकता. मायकल लोबो सर स्वता हांगासर देंवन जे बरे कॅन्डिडेट आसा तांकां सपोर्ट करपा खातीर लोकां कडेन आयिल्ले आसा. सर, सद्याची तयारी कशी कितें जाल्ली आनी तुमी कशें कितें सपोर्ट करताय? कांदोलीच्या लोकांनी पीपल्स पॅनल घातलेले आहा, जे लोकां मोदेकात लोकल लिडर्स रावता, सोशल वर्कर्स हे आनी लोकांची कामां करता, लोकांच्या घरांनी वचून तांकां डिलिव्हरी दिता. आयज सगळे जाण लोक म्हणटा आमी बिजी आहा, पूण कोणें तरी सोशल वर्क करपाक जाय. आनी हे सोशल वर्क करतना पंचायत इज द लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स आनी बारीकशी सगळीं कामां आहा, जावं ते बारीक रोड, फुटपाथी, हिंगा ट्युरिस्ट एरिया हो, ट्युरिस्टांक वेवसाय कितें म्हणजे वॉट डेव्हलपमेंट, वॉट यू कॅन गिव द ट्युरिस्ट टुडे. कित्याक लोकलाचे जे आयज पोट जे आहा, जे आयज डेली इनकम आहा, तांकां जो तर आयज कितें तांकां ओन बिझनसान उबे रावपाक जाय जाल्यार कोस्टल बेल्ट आमचो. आनी कांदोलीम इज अ व्हेरी प्रॉमिनंट एरिया. इट इज अ एरिया वेर लॅक्स ऑफ ट्युरिस्ट कम एंड गो. सो ह्या स्वातेचेर म्हाका दिसता खुबशीं कामां पेंडींग आसा, उरलेलीं आहा, आनी त्या खातीर MLA आनी पंचायत वांगडा आसपाची गरज आहा. आनी जेन्ना आमदार आनी पंचायतीचे मेंबर वांगडा आसता खुबशे डेव्हलपमेंट जाता, लोकांची पर्सनल कामांय जाता, घरा कडली तांकां रस्ते जाता, फुटपाथी जाता, लायट्स जाता, तांकां बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो मेळपाक जाय. आयज सेवरेजाचें काम खूब स्टार्ट जावपाक जाय कांदोली. कलंगूट आमी ऑलमोस्ट कंप्लिशन स्टेजीचेर पावल्ले आहा, कांदोली स्टार्ट जावपाक जाय. वॉटर पायपलायन अनइंटरप्टेड वॉटर येवपाची आयज गरज आहा कांदोलीम. तेजे खातीर डेडिकेटेड पायपलायन कोस्टल बेल्टाक ले करपाचें काम गव्हर्मेंटान हातीन घेतलेलें आहा. इलेक्ट्रिसिटी मेजर प्रॉब्लम आहा. इलेक्ट्रिसिटी खातीर सब स्टेशन आमी अपग्रेड करता कांदोलीचे. ऑलरेडी ऑर्डर दिली. 3,25,00,000 टेंडर काढून हे दिले. नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू इनॉग्रेट अ 10 MV ट्रान्सफॉर्मर ओवर देर, ट्रान्सफॉर्मर सेंटर. सो 3,25,00,000 म्हणजे ही कामां जी आहा ही पंचायत आनी आमदार जो तर वांगडा रावत जाल्यार ही स्मुथली वयता. नाजाल्यार खंय तरी टसल जाता. आमकां हे टसल कलंगूट पंचायतीन दिसता आनी खुबशीं लोकांची कामां आडोन उरता. ते खातीर आमी रिक्वेस्ट केला काय आदले पंचायत मेंबर कांदोलीचे, तांकां आमचो रिक्वेस्ट आसलो की तुमी बरे मनशांक चूज करा. आयज वॉर्ड नंबर 9 पळय तेणी ब्रुनोंक चूज केल्लो. ब्रुनो इज अ व्हेरी यंग अँड डायनॅमीक कॅन्डिडेट. भुरगो तो, आनी असले भुरगे तरणाटे जो तर पंचायतीन येयले जाल्यार लोकांची कामां आनीक फास्ट जातली. दे अंडरस्टँड लोकल डिफिकल्टी कितें आहा ते अंडरस्टँड जातले. जो तर व्हडलें काम आहा ते म्हाजे कडेन येतले आनी जो तर बारीक काम आहा जाल्यार ते तेंच्या लेवलार करून दितले. आनी ते खातीर जे हिंगासर नल्ला आहा, जे आदल्यांनी आमचे बांदलेले, जे जाणट्यांनी नल्ला बांदलेले उदक वचपाक, ते खुबशे स्वातेर चोक जाल्ले आहा. ते आयज उसोवपाची गरज आहा. आनी हिंगा कोण तरी सुपरवायज करून ते उसोवंक जाय. WRD डिपार्टमेंटानसून काम करून हे घेवपाक जाय. थोडे नल्ला कोसडोन पडलेले आहा. कोमुनिदादीचे नल्ला ते आदी बांदलेले म्हाका एक 300 वर्सां तरी जातली, 300-400 वर्सां. सो आयज मेंटेनन्साक येयल्ले आहा. PWDचे कितलेशेच रोड आहा जे आयज मेंटेनन्साक येयल्या. तांकां हॉटमिक्स घालूंक जाय, तांकां वायडनींग करपाक जाय, हिंगा पार्किंग लॉट्स करपाक जाय, हिंगा प्लॅनिंग करपाक जाय. दीस एरिया इज डिक्लेअर्ड एज अ प्लॅनिंग एरिया. बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज ट्युरिस्टांक टॉयलेट्स म्हणटा पळय ते दिवपाक जाय. हँडिकॅप लोक जे ट्युरिस्ट येता हिंगा तांकां फ्री एक्सेसिबिलिटी टू द बीच दिवपाक जाय. सारके तेंची व्हीलचेअर बिचार पावपाक जाय. ह्या खातीर आमकां ह्या पंचायतीची गरज आहा सारकी. सर, जशें तुमी उदय म्हळें की पंचायत मेंबर्स आणि MLAचे जर वांगडा जर तालमेल जायत जाल्यार बऱ्यापैकी काम जावपाक शकता. फाटलीं 5 वर्सां जर पळयत जाल्यार खूब ड्रास्टीक चेंज जाल्ले आसा कानोळे जे पंचायत हे आसा वॉर्ड्स आसा तातूंत. सो हे तुमी खंयच्या नदरेंतल्यान पळयता? कारण कितलेशेच चेंजीस, रस्ते म्हणू नाका किंवा तांचे फुटपाथ म्हणू नाका, पार्किंग एरिया म्हणू नाका, हो फायदो कसो कितें जाता? आमी कितें केला, पंचायत आनी MLA जेन्ना जॉयंट जालो कांदोली, आयज हे गजालीक 2 वर्सां जालीं आनी 2 वर्सांनी आमी आबाद फारिया जंक्शन 2 किलोमिटर आमी डेव्हलप केलां. ते लोकांनी पळयल्लें आहा. सेम डेव्हलपमेंट फूल कांदोली जावपाचें आहा मेन रोडाचेर आनी इंटरनल रोड्स गोईंग टू द बीच.
हिंगा सेवरेज लायन येवपाची आहा, हिंगा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबलिंग जावपाचें आहा मेन रोडाचेर. जे HT आमी घातलेले आहा आतां LT लायन घालपाचें आहा, वायरी वयर दिसोंक पारना. सो आमकां बरे गटर्स करपाचे आहा, रोडा सायडीक गटर्स टू गो अप टू द मेन नाल्ला. हें सगळें करतले जाल्यार आमकां एक मतान, हांव इतलें म्हणटा, एक मत म्हणजे कितें, लोकांचें एक मत आसपाक जाय की बरे कॅन्डिडेट निवडून हाडपाक. आनी हे कॅन्डिडेट लोकांक होम डिलिव्हरी व्हरोन दितले. म्हणजे कितें आहा, तेंचें कितें काम आहा, NOC आहा, इलेक्ट्रिसिटी, हावस टॅक्स आहा, आनी कितें आहा, तेंकां होम डिलिव्हरी थिंगा पास करून एप्रूव करून तेंकां घरा व्हरोन दिवप. लोकांक त्रास जावंक उपकारना. लोकांक अशें दिसपाक जाय ही पंचायत आपली. सो दीस पीपल आर फायनली गोईंग टू डिलिव्हर. दीस पीपल आर गोईंग टू डू द पीपल्स वर्क. लोकांचे जे आयज एक्सपेक्टेशन आहा की कानोये डेव्हलपमेंट इतली वर्सां जावंक नासलें, तें स्लोली स्टार्ट जालां. हें फुडें वयचें, आमदार आनी पंचायत वांगडा आसची, आनी कांय टासल जायनासतना डेव्हलपमेंट जावचें. आनी डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें, गांवचें न्हू तें लोकांचें डेव्हलपमेंट. जेन्ना लोकांचें डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना लोक ऑटोमॅटिकली तेंचे जे कितें बिझनसीस आहा ते इम्प्रूव जातले. इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तर आमी पंचायत आनी आमदार म्हणून लोकांक दीत, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, अंडरग्राउंड केबलिंग आनी स्पेशली सेवरेज. आयज वयता थिंगा बायंग पोल्युशन मेळ्ळें आहा, वॉटर इज ऑलरेडी पोल्युटेड. वी हॅव टू गिव्ह सेवरेज नेटवर्क इन कांदोलीम आनी सेवरेज ट्रिटमेंट प्लांट इन कांदोलीम. सर, टॉकिंग अबाउट द यूथ, तुम्ही नेहमी यंग पीपल आहा तांकां सपोर्ट करीत आयिल्ले आसा, अजूनय सपोर्ट करता. सो पंचायतीक यंग जे कॅन्डिडेट आहा तांचो फायदो, कारण तांचे थिंकिंगूय आउट ऑफ बॉक्स आसता. सो हाजो फायदो कसो कितें ठरपाक शकता फॉर कानोळे पंचायत? इट इज गोइंग टू बी, जेन्ना यूथ फुडें सरता तेन्ना मातसो आख्खी चेंज घडोवन येता. आनी आख्खे इंडियेचो जेन्ना यूथ फुडें सरलो तेन्ना आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी निवडून येयलो तेन्ना ते एक रेवल्युशन कशें जालें. सो इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी, दॅट इज कोस्टल बेल्ट ऑफ कलंगूट, यूथ फुडें सरलेले आयज बऱ्या मनशांक निवडून हाडपाक. आनी कानोयेचे यूथ जाणा दॅट हू इज गोइंग टू डू देअर वर्क, अँड they will give vote to our candidates only because they know that finally Kandolim will only prosper and benefit. Out of all these candidates, तांकां कितें तरी बरेपण ह्या विलेजीक मेवतलें म्हणून जाणा ते. आमी आयज जाले आतां 8 दीस जाले एक चिल्ड्रन्स पार्क इनॉग्रेट केला. इतली वर्सां कांदोली विलेजीन पार्क येवंकूच नासलें. आयज सगळे पंचायत जॉयन जाले म्हणून ते पार्क जाले. आमकां फाब्रिकान NOC दिली इगोर्जेच्या कमिटीन. कित्याक दिली? सगळे लोक एक आहा म्हणून. आनी आतां तेजे सायडीक एक धाकटुलो फुटबॉल ग्रावंड ते लोकां खातीर करूंक सोदता, ते आमकां NOC दिता. तेजे सायडीक आतां ओपन जीम, म्हणजे ओपन एअर जीम. ओपन एअर जीम इज व्हेरी रेअर इन गोवा. आउटसायड गोवा देर आर फ्यू जिम्स ओपन एअर. आउटसायड इंडिया सगळ्याक ओपन एअरूच जीम आहा. मेन एअर कंडिशन जीम थिंगा ना. आमी गोंयान म्हाका दिसता कलंगूट विलेज विल बी द फर्स्ट विलेज, this Kandolim village which will have a open gym, so people can do gymming exercises in the garden, in a park. It's a आमी theme park म्हणटा, हिंगा gym park. So we will be the first in Goa to have a gym park, and the equipments inside I have found out is going to cost us around 60 lakhs. And it will be again being people will come forward. म्हणजे जे बिझनेसमॅन हिंगा कांदोलीम आहा, जे बिझनेस कोत्ताय ते कांदोलीच्या लोकां खातीर फुडें सरतले आनी हे स्पॉन्सर करतले आमकां. इतली म्हाका गॅरंटी आहा. बिझनेसमॅन, हांव एक बिझनेसमॅन आहा, ब्लेज बिझनेसमॅन आहा. तो काडटलो, तो एक आमकां ट्रेडमील दितलो, हांव आनी कितें दितलो. म्हणजे हे कोत्ता, या ऑल दोज दिस थिंग. सो अंडर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आमीच कितले जाण बिझनेसमॅन आहा, पयले आमी कितें तरी दितले फॉर द यूथ. म्हणजे यूथ थिंगा येवन वॉकिंग ट्रॅक आहा, थिंगा बरो व्हडलो वॉकिंग ट्रॅक केला आमी. आनी मागीर सगळे जिमींग एक्सरसायजीस थिंगा करूंक जाता. तसलो मोर दॅन 60 लॅक्साचो जीम थिंगा आमी घालतले. सो दीस इज ऑल फॉर द यूथ. सो यूथ वील बेनिफीट आउट ऑफ दीस पंचायत. लास्ट टायम जेन्ना आमी उलयल्ले सर, तुमी ऑलवेज न्यू इनोवेटिव्ह आयडियाज घेवन येता. सो लास्ट टायम उलयताले गार्बेजीचेर, कारण गार्बेज सुद्दां सद्या ट्युरिस्ट बेल्ट आसल्या कारणान खूब इम्पॉर्टंट इशू आसा. सो ताजेर टॅकल करपा खातीर पिपल्स जे पॅनल आहा तांचे कितें आयडियाज बीन अशें आसा? आमचो एक
yeah initiative ki first constituency which will be declared as garbage free constituency will be Kalangut constituency. And Kalangut constituency jenna आमी उलयता Kandolim will be one of the first village. आमी पार्रा विलेज जी represent जाता मनोहर पर्रीकर जो आमचो चीफ मिनिस्टर आसलो डिफेन्स मिनिस्टर ती आनी कांदोली विलेज will be the first village which will be declared officially as garbage free. त्या खातीर आमी जी एक्सरसाइज लास्ट 5 months जाले चालू हा आमी टू प्रोक्युअर बिन्स हिंगासोर 1,500 वयर बिना घालता ऑलरेडी येयल्ली हा बिना आता कोड लागलो म्हणून आमी अजुनूय स्टार्ट करूंक ना घालपाक आमी ट्रायल बेसिसान थोडी बिना घातलेली ती पावना 1,500 bins we will install in Kandolim. We will have around 10 trucks only to clear bins morning and evening, not only once a day, twice a day. We will have sweepers to sweep. All this will happen minute Panchayat election is over. We will start all the work on war footing. And Goa Garbage Corporation has already decided to adopt Kandolim village, Kalangut village, Magir Arpara Nagwa village, Saligaonche 2 villages. Porvoriche 3 villages. So we are going to adopt these villages. We are going to collect the garbage in association with the village panchayat and show them how segregated garbage is collected and taken to the garbage treatment plant at the Kalangut plateau. So we will do everything and give them in 1 year's time a panchayat which will be totally garbage free. So mahine bhitar ami garbage free declare करतले पहिले बोर्ड लायतले आमी this is a garbage littering here is an offense but at the same time आमी amendment केल्ले आहा Goa garbage actak under Goa waste management corporation we are going to also fine people after giving them the infrastructure म्हणजे आता डस्टबिन दिला आमी आणि तरी असताना मनीस येवन डस्टबिनाचे भायर उडयता कचरो तेका आमी फायन घालतले मिनिमम इज 500 मॅक्सिमम कुड बी इवन 15,000 5,000 म्हटला आमी बट दे आर कन्सिडरिंग टू टेक इट इवन 15,000 इफ ट्रक भरून कोण गार्बेज हाडलो आनी उडयलो रोड सायडीक सो तेका अप टू 15,000 फायन घालूंक जाता अशें जर तर आमी रूल करीत जाल्यार गोवा विल बी गार्बेज फ्री बट असले आनीक 4 प्लांट येवपाक जाय आतां आमचे कडेन प्लांट आहा वी हॅव टू ओनली इफेक्टिवली कलेक्ट गार्बेज Now, Kandoli Panchayat will help Goa Waste Management Corporation to do a good collection drive. Means not once a week or anything, but every day. We will do door to door, street to street. ये आमचे इथून it is in our mind and we want to implement this. And आम्ही लोकांक उतर दिल्ले माझे MLA election पयली की we will declare Kandolim village as garbage free village and that thing is coming into reality now. We are going to install 1,500 bins which have already come. It's not that आम्ही order दिवपाच्या आम्ही order दिल्ली आता आम्ही बिना येयल्ली हाय so ही सगळे आम्ही घालून तेका बिनांक लॉक करून we will do day to day collection. So with us we have the man with the vision, Michael Lobo sir, जे कलंगूट मतदारसंघाचे MLA आसा and ते सदांच सपोर्ट करता यंग कॅन्डिडेटाक आणि जेंचे जे पीपल्स पॅनल आसा ताका सुद्धा ती सपोर्ट करपा खातीर स्वता आयज हांगासरून कॅम्पेन करता. सो थँक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग विथ अस. Help them. Tell all your.
बघा आमच्याकडे सध्या कसं कानोळी पंचायतीचे सरपंच सेंड्रा मॅम. हाय मॅम, वेलकम टू द शो. थँक्यू. मॅम सगळ्यात पयलीं म्हाका सांगा की लास्ट 5 years कशें कितें आशिल्लें अँड जितलें डेव्हलपमेंट जालां आमी सगळ्यांनी पळयलां, कारण ट्राफीक धरून गार्बेज धरून ते प्रत्येक प्रॉब्लेम खुबशे सॉल्व जाल्ले आसा. सो ताचे बद्दल म्हाका थोडें कितें सांगा. ॲक्च्युली पयलीं आमी 5 वर्सां फाटीं आमची काँग्रेसाची पंचायत आसली आनी आमकां कोण आमी पंचायत काँग्रेस हारलेल्यान आमकां कोण लिडर नासलो. आमी बारीक बारीक कामां थ्रू पंचायत करून घेताली, पंचायत लेवलार गांवची कामां आनी लोकांची. पूण व्हडलो सपोर्ट आमकां व्हडली कामां करूंक हेल्प नासलो. पूण मागीर 2 वर्सां फाटीं आमच्या MLAन मायकल लोबोन आमकां अप्रोच केली की गांवची कामां करूंक जाय जाल्यार MLA आनी पंचायत बराबर रावल्यार बरी कामां जाता म्हणून. आनी तेन्ना आमी 11 मेंबराचें पॅनल आहलें. हांवें सांगलें सर हांव तुका आतां उतर दिना, पूण हांव मेंबरां कडेन उलयतां आनी तुका मागीर सांगता. पूण हांवें जेन्ना सगल्या मेंबरां कडेन उलयली तेन्ना म्हाका सगल्यांनी खूब बरो सपोर्ट दिलो, कित्याक गांवचें काम तें आनी लोकांचें काम आमी सपोर्ट दाखोवया आमचो सराक म्हणून. आनी तेन्ना सावन आमकां इतली आमची बरी कामां जालीं आमच्या गांवची. आमच्या MLAन इतली व्हडली व्हडली कामां करून दिली. पयले सुवातेर आमचो आबादी फारिया स्टॅच्यू जो आहा, जो आमचो गांवचो तो हिप्नोटायझर, त्याचे कोणूच उगडास करिनासलो. तेणेन उगडास करून तो इतलो बरो पुतलो आमकां थंय घालून दिलो. मागीर ड्रेन्स विथ पेवर्स आनी जायते बरें डेव्हलपमेंट, रोड्स वायडनींग, हॉट मिक्सिंग रोड जाले. आनी व्हडलो आमचो हुस्को तेणेन काडलो तो गार्बेजीचो. गार्बेज आमची जी गार्बेज कितली वयर आराडे गांवांत सोडटाली वाड्यार आनी खूब लोकांक थिंगा त्रास जाताले, वास येतालो, मूस येताले आनी जायते दुयेंसां जातालीं. आनी आमकां सरान उतर दिलें ती गार्बेज आपूण कशी भाशेन काडटलो म्हणून. आनी आयज ती पूण जी हें उकडलां आमचे वयर गार्बेज प्लांट येयलेल्याक सगळी आमची गांवची गार्बेज आतां थिंगा वयता. पूण तो आमचो आतां डांप आसलो तोय सर आतां सगळो आतां स्टार्ट केलेलें आहा. थिंगा मूव जाता ती सगळी गार्बेज प्लांटाचेर. आनी सरान व्हडलें मिशीन हाडलेलें आहा, तेजें सारें कशें जाता पळय तें कोत्ता. ओके ब्रुनो, हाय. सो फर्स्ट इलेक्शन तुगेलें? Yeah, first, yeah. So as No, I've contested last time, but this, yeah. ओके. सो कशें कितें तुका दिसता जेन्ना यंग फेसीस आमकां फुडें येवपा आमी म्हणटा आनी तूं स्वता जावन सोशल वर्क करपाक, दीस इज हांव सोशल वर्कूच म्हणटा कारण खुबश्यो गोश्टी हांगासर लोकांच्यो साध्य करपाक शकता. कितें मनान आशिल्लें तुज्या? पळय इश्यूज आसा तो ना न्हू, लायक अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बीग प्रॉब्लम हियर. वेन जेन्ना पळय लोकांगेर गेलो तेन्ना खूब लोकांनी सांगलें आमचो भुरगो बेकार आहा, आमचे बाय बेकार आहा. सो अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम आसा हांगासर, एक सॉल्व जावंक जाय. हय, ट्युरिझम बेल्ट असल्या कारणान तुका कितें दिसता कसो कितें सॉल्व करपाक शकतलो हो प्रॉब्लम? इन द ट्युरिझम बेल्ट पळय तांकां आतां हॉटेलां खूब येता हांगासर. तांकां कंडिशनां घालूंक जाय की सर्टन पर्संटेज थोडो कोटा आमच्या भुरग्यांक दिवचो. जशें ते पयले प्रॉमीस करतात की आमी आमचे लोकल्सांक घेतले, मागीर तेंची खबर आसना. एकदां ते एस्टॅब्लिश म्हणजे स्टार्ट जाले ते मागीर खबर करिना. आनी जे थोडे पळय लोकल्सूय आसतात थंय कामांक तांकां मागीर जाता खूब इश्यूज जाता, त्रास करतात, हें करता. तो जावंक जाय सॉल्व एक्चुअली. ओके. आनी ह्या फावटी सराच्या आदारान हांव आय विल ट्राय माय बेस्ट. आनी सराचो फूल सपोर्ट आहा म्हाका. कसलेय कामाक हांव जेन्ना वयता सराची तो नांव म्हाका केन्नाच म्हणना. ओके. एज अ यूथ जेन्ना तूं लोकां कडेन वयता कितें रिस्पॉन्स आसा? खास करून यूथ जेन्ना तुका पळयता, तुजे फ्रेंड सर्कल्स खूब आसतले, सो कसो कितें रिस्पॉन्स आसा हांगासर? रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा. तेच म्हाका तेंच्यांनीच फुडें केल्लो, तूं फुडें सर म्हणून, आमकां एक यूथ भुरगो जाय म्हणून हांगासर, जे आमचे मायंडसेट एकामेकाशीन पडटा आनी तांकां हांव चड आमचें अंडरस्टँडींग बरें आसता. युथाचो म्हाका फूल सपोर्ट आहा ह्या इलेक्शनाक. आनी इश्यूज आसा लायक इल्युमिनेशन आसा. खूब थोडे एरियांचे कावूक आसा तो इल्युमिनेशन करूंक जाय. थोडे जाग्यांचे ब्युटिफिकेशन आसा. तें सगळें सराच्या आदारान हांव फुडें सरतलो. तुजी एक आयडिया आसा तुका एक कितें तरी करपा सारकी? म्हणजे आतां समजा निवडून आयलो जाल्यार पयली गोश्ट खंयची करपाची? फर्स्ट गोश्ट जशें हांवें सांगला पयलोच उलयला तसो म्हणजे भुरग्यां पासत मिनींग अनएम्प्लॉयमेंट जो आसा, म्हणजे एटलिस्ट नॉट टू म्हणजे फूल 100% जावचें, बट आय ट्राय माय बेस्ट विथ सराचो हेल्प, मागीर आमची मॅडमीचे हेल्प आदारान हांव फुडें सरतलो.
our new candidate. He is young and dynamic. He'll do people's work. Tomorrow. पंचायत जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना खुबशीं कामां जेन्ना जाता आमी उदकच्यान आमी एक हें करता सद्याक कानोळे आमी आसा आनी कानोळे पंचायतीचे मेन खांबे उदकच्यान आमी उलयतना आयकपाक मेळ्ळे फेर्मिनो सर एंड ब्लेज सो म्हाका तुमचे कडल्यान जाय ब्लेज सर की तुमी इतलें तें काम करतात फाटलीं 5 वर्सां लोक तुमकां वळखतात लोकां कडेन कनेक्ट आसात तुमी सो कनेक्शन लोकां कडेन पंचायत लेवलाचेर कितपत इम्पॉर्टंट आसा See, it takes a lot of effort to do this work at the moment because we are there in the panchayat for past 10 years and we've been working with all other panchayat members and sarpanches and MLAs before, and we had a lot of work done earlier also, and then the last 5 years we couldn't do much work because we were on another group, and then now we joined Mr. Michael, and he's helped us a lot in these 2 years which we are with him. And the coming 5 years we got a lot of plans which we want to do, and Kandolim will be different and a better place also. So talking about the youth, how you look for the employment view? The employment, being a tourism sector, we have a lot of hotels which we try through the panchayat to help our youth through the panchayat, and then other businesses if they want to open, with the panchayat supports them in small ways. If we can support them, we'll support, and then with the support of the MLA we'll try to get more of our jobs for the youth and in the government sector as well as the tourism sector. फेर्मिनो सर तुमी सांगात तुमचे कितें व्ह्यूज आसा जर डेव्हलपमेंटा बाबतींत तुमकां आनी कितें नवीन घडोवपाक जाय तुमकां दिसता ह्या पंचायतीन आमचे पंचायतीन आमी डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन आमी जायती डेव्हलपमेंट केलां रोड्स म्हणना काय इल्युमिनेशन म्हणना काय ड्रेन्स पूण आतां आमकां MLAचो सपोर्ट मेळिल्ल्याक आमकां वी आर गोईंग ऑन अ लार्जर स्केल बऱ्यो फुटपाथ्स बऱ्यो ड्रेन्स पार्किंग इल्युमिनेशन हे सगळे आख्खे कांदोलीन जायत फेस ऑफ द कांदोली विलेज विल चेंज इट विल बी अ डिफरंट विलेज दुसरें म्हणल्यार आतां फुडल्या 5 वर्सांक आमकां भरपूर काम आसा देखून हांव सांगतालो कोण इलेक्शनाक बसता तेणेंनी चिंतूंक जाय वावर करपाक बोश्तो बसोंक आनी ते टायमपास ना भरपूर काम आहा आनी फुडल्या 5 वर्सांक आमचे मेन म्हणटा ते सिवरेज लायन्स सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट MLAन सांगला ते प्रमाणे आमकां एक बायपासाची गरज कित्याक आमचो रोड सॅच्युरेटेड जाला आनी लोकांचे बिझनेस आहा लोकांच्या बिझनेसांक आमकां दुखोवंक जायना तर आमकां तो बायपास जावपाची गरज आहा ह्यो आमचो बांद मोडलेलो आसलो 30 वर्सां जालीं बांद म्हणजे कितें शेतां म्हटल्यार बॅकबोन ऑफ अ कांदोली विलेज सगलो लोक शेतांचेर वाडला शेतांचेर वयर सरला पूण पॉलिटिकल लिडर्स सारके ना जालेल्या कारणान इगो धरून तो बांद 30 वर्सां जालीं तसोच उरला आतां बाब मायकल फुडें सरला हो बांद आमकां बांदून दिवपाक जेन्ना तो बांद बांदलो ते हारोण येवपाचें बंद जातलें आनी 2-3 वर्सांनी लोकांक पोत्तून रोवपाक तांकां मेवतलें ही आतां शुअर गजाल आनी फुडें म्हाज्या हिसपान शेत कोत्तेले लोक ऑन द लार्जर स्केल विथ मिशनरी टॉकिंग अबाउट द फिल्ड कारण आमी एक सायड पळयल्ली आसा बिल्डिंग्स पळयल्ली आसा नायट लायफ पळयल्ली आसा पूण आयज आमी जेन्ना इंटेरियर भोंवता पंचायतीचे जेन्ना पळोवपाक वतात हांगासर आमकां खुबश्यो झाडां दिश्टी पडटा ह्या दृश्टीन तुमी कशें कितें पळयतात ह्या पंचायती खातीर आमकां जाय ग्रीनरी जायती आनी तुका सांगचें म्हटल्यार आतां आमचो MLA बरोबर आमी ODP केला आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन फॉर कांदोली आनी हांवूय एक मेंबर तेच्या बरोबर पूण आमी वी हॅव सीन दॅट शेतांक हात लावंक दिवना कोणाक
आनी NDZ 0 to 200 ग्रीन दिसती पडटलें. तुमी पळयात कोणाकूच आमी हात लावंक दिवंक ना 0 to 200 सामान दवरूंक जाय तें आनी शेतां सामान न्हू कोणाक एक येलो करूंक दिवंक ना आनी ती तशींच उरतली. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी वुडन कॉटेजीस अलाव करिना आमच्या गांवांत. वुडन कॉटेजीस अलाव केले जाल्यार ते आनी पळोवपाचें न्हू ते 200 NDZ येतल्यो. तर आमी आमचो गांव सांबाळटलो क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येतले आमच्या गांवांत जाल्यार आमी ह्यो गोश्टी मोदीन दवरपाच्यो. शेतांक हात लावपाचो न्हू, वॉटर बॉडीज हात लावपाचे न्हू, NDZ लायन सांबाळून दवरपाची. कसलेच वुडन स्ट्रक्चर येवंक फावना, फकत ती आमची प्रायवेट शेकां तितलीच. आनी जायते बरेपण आहा फुडाराक कानोयच्या गांवांत. कित्याक असले MLA आनी असले मेंबर मेळत तुका वावर करपी जायते. आनी पयशांच्या बाबतींत आमकां पयशे उणे ना. बिंग अ ट्युरिजम एरिया वी आर सेल्फ सफिशियंट. At the same time, MLA is also doing his work at his level. So there are bright days for Kandoli people.